म्हापशा नुस्त्या मार्केटात पाय दवरपासारखी परिस्थिती ना। गिरायक विट्टा नुस्तेकार संघटनात सांगता मार्केटात उदक येना म्हूण टॉयलेटीचे उदक वापरतात। थंय सगळे अन्ना धुनी गेले, हांगर राशी थंय गुणे थंय हे थंय लोक पडटा आनी गाडयो सुटाना। गाडयेक आमचे दिसाक 500 रुपया गाडयेचे घेता, पूण कांय वायदो ना तेंचे कडेन कांय जायना थंयसर। ते पळय व्हणे पडले आनी ते पळय रगत वयता वयले हेजे मांस बी निघटा ते रगत सगळे खाला देवता आनी ब्लॉक जाता, तें बंद जालें। काय सोय सुविधा ना काय सुविधा ना। आमकां लायट आतां थंय आहा, एक फॅन ना, फॅन घातलेले फॅन बंद पडले। दुसरें उदीक ना आमकां, टॉयलेट ना आमकां। लोक सगळो टॉयलेटाचें उदीक काडटा आनी ते नुस्त्याक वापरता, आमच्यान पळोवंक जायना तें। आयकलां न्हू, म्हाजो थंय फ्लॅट लागीं आमी कितें करता, एक व्हडली कॅन भरता आनी उदीक हाडटा। आमकां आवडना तें। लोक काय नुस्तें व्हरोंक येता तें पळयना, कसलें उदीक मारता आनी कितें करता। एंट्रन्साक सुरू जाता पळय ते हांगासर पर्यंत सगळी घाण आसा की अक्षर आख्ख्यो भिंती रंगलेले आसा। ते आतां आमी हें काडलेलो आहा, शूटिंग काडलेलें आहा, तुमकां दाखयता मागीर। संपूर्ण आख्ख्यो भिंती रंगलेले आसा आनी हांगासर दुखाची पॅकेटां पडलेली आसा। हांगासर क्लिनलेस म्हणून कांयच ना, वास मारता अक्षरशः। आनी हेंच्यांनी हांगासर हे विकतात पळय, तेंच्यांनी हांगासर आपले स्टोर केला, त्यो जाळयो आहा ते दवरला थंय, मोडके फ्रीज आहा आणि कितें हांगासर सगळी घाण ही। मार्केटमध्ये एवढी घाण झालेली आहे, ते मागे माझी बोलताच्या माझ्या मागच्या बाजूला बघितलं, थुंकून कधीही ते साफ केलं आहे। मार्केट बांधल्यापासून ते आहे तशा पद्धतीचे ते, त्यामुळे म्युन्सिपाल्टीचे कोणतंही काम इथं म्हापशात आधी मच्छी मार्केटमध्ये जर कसे पाहिजे तसे बसत आहेत, कुठंही कसल्याही पद्धतीची शिस्त नाही आहे आणि अतिशय घाणेरडं असं मार्केट म्हापशाचं झालेलं आहे। म्हापशाचं मार्केट सुंदर बांधलं आहे बरं, परंतु त्या पद्धतीचं त्याचं मेंटेनन्स, त्याची घाण आणि त्याचं एकंदरीत हे बघितल्यानंतर म्हापशाच्या मार्केटमध्ये यायलाच किळस येतो। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।